त्यांना सगळ्यांना लेटर इन्फॉर्म करूंक जाय की तुमकां कंप्लेंट रिसीव केल्ली आसा फ्रॉम सर्वंट कम्युनिटार व्हिडिओ वचोंक जाय कंप्लेंट डीओपी वचोंक जाय पीसीपी वचोंक जाय सगळ्या ऑफिसर्सांक वचोंक जाय की देर इज अ इलिगल रोड आसा आमकां कंप्लेंट रिसीव केला म्हणजे तुमकां पंचायतीक त्या प्रमाणे एक्शन आम्ही घेता म्हणून किती एक्शन घेता ते तुम्ही लेटरान मेन्शन करूंक जाय आणि तुम्ही केन्ना लेटर धाडला ते तुम्ही मेन्शन करा तेजेर लेटर धाडला आम्ही आमचे भुरगे आरटीआय घालतले आमी तुमचे वचून मागीर फाल्यां घेतले ते फाल्यां दिया आणि तेणी मला सांगितलं तुम्ही असंच प्रपोजल सांगू ना म्हणून प्रपोजल तुम्ही जेन्ना कोणी प्लॉटिंग करता आसतना तुम्ही तांकां रस्तो दिता तो रस्तो जर 6 मिटराच्या वयर आसा जाल्यार तांकां प्लॉटिंग करपाक दिवपाचें ना कित्याक तुम्ही जो त्या प्रोजेक्टाक जो रोड दिला तो 21 मिटरचो दिला 21 मिटरचो रोड हो एअरपोर्टाक लागता म्हणून हांव तुमकां सांगूंक सोदता की कसली एनओसी दिता ती 3 किंवा 6 मिटराच्या भितरूच दियात हेच्या फुडें वचो नाकात कारण की 6 मिटरावर रस्तो गेलो की तो एअरपोर्ट इंडस्ट्री पयले सोऱ्याचे फॅक्टरी आणि कितें सगळें जातलें तेन्ना एनओसी दिता आसतना चिंतात कोदाळी तुम्ही एनओसी दिला ती कोदाळी दिल्या पळय ते पोर्तुगीज पिशेर आशिल्ले त्या पोर्तुगीजांनी जो ब्रिज बांदला तो वयर आसा आणि तुम्ही घरा बांदपाक दिता ते ब्रिजा सकयल हे पयलीं पळयात इन्स्पेक्शन करात पयलीं सर तुम्ही आसा पळय तुमचे कडेन एनओसी येयल्या उपरांत इन्स्पेक्शन करप गरजेचें तुम्ही कसलें इन्स्पेक्शन करिना आमचे आता आमचे लोधा प्रोजेक्टा खातीर कमीत 120 दीस जाल्ले आनी एक 10 दीस आमी तांकां टायम दिला ती पंचायत आमकां फाटले ग्रामसभेक सांगलें की आमी स्टॉप करता आनी तेंच्यांनी कांयच स्टॉप करूं ना कन्स्ट्रक्शन सगळें चालू आहा ते म्हणटा आमी आमच्या हितूनसून स्टॉप नोटीस धाडला जाल्यार हेंची बारीकशी स्टॉप पंचायतीची आमची स्टॉप नोटीस आतां कोण आयकना लोधा बिंदास काम चालू आहा तांकां फूल प्रोटेक्शन आहा लोधाक आनी तेंचें काम चालू आहा सो आमी आमचे लोक आतां जाणटो लोक सगळो बसला ताका खरोखर 120 जे म्हणजे 4 म्हयने जाले 4 म्हयने बसप आमकां सुद्दां आमच्या लोकांक रस्त्यार बसप बरें दिसना आमी डायरेक्ट आतां आव्हान केलां की आमी वाजाल्ले आसा तुमी जर तुमचे कडेन पावर ना पंचायती कडेन पावर ना की स्टॉप करपाक जाल्यार आमचो लोकांचो आमचे लोक आसा ते आमी लोक पावर दाखयता की कशी स्टॉप करप आमी सांगला डायरेक्ट की आमी हेज्या फुडें जर तुमी आमचे 10 दिसां भितून आमकां कांय रिप्लाय दिवंक ना पंचायत बॉडी तेंचे मिटींग कितें रिप्लाय दिवंक ना जाल्यार आमी हायवेक बसतले फूल लोक गांवचो लोक बसतले वीथ आमकां पोलिसेक इन्फॉर्म करतले मामलेदाराक कलेक्टराक इन्फॉर्म करून रस्तो ब्लॉक करतले जो पर्यंत लोधा प्रोजेक्ट बंद जायना तो पर्यंत आमी रस्त्यार बसतले लोधा प्रोजेक्ट कित्याक बंद जायना रिजन कितें म्हणून लोधा प्रोजेक्ट बंद जायना ते सरपंच म्हणटा ती हायकोर्टान आसा म्हणटा आनी हेजेर तुमचे तशें हायकोर्टान बीन आसा तशें कांय ना जस्ट आत्तां प्रोसिजर जाला तेंचो की तेंच्यांनी पंचायतींसून आपले हे केला ते बीन खूब लेट केला आमी दिल्लेले एक आमच्या पंचायतीक फाटले हेका आनी तेंच्यांनी भलतेच रेजुलेशन बीन आहा ती भलतीच घालून स्टॉप नोटीस काडलेली लिगली स्टॉप नोटीस पंचायतीन काडूंकूच ना मिनींगलेस पॉयंट घालून स्टॉप नोटीस काडलेली सो आतां तर आमी सारकेंच वाजाल्ले आहा कित्याक बारीक नोट्या फाटल्या आतां आमकां मे म्हयन्यान उदकाची सारकीच शॉर्टेज जाल्ली आमचे तळी आहा आमचे गोगाळ म्हणून एक हें आसा बारीकसो स्प्रींग सारको सुकोवन पडलेलो आमी मे म्हयन्यान थंयसर वचून न्हांवपाक वयताले आनी उदकूच नासलें तेंचे बोरींग आहा लोधान कितलेशेच बोरींग तेंच्यांनी व्हडले तळे बांदला कित्याक जाय इतले 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ती 5.5 लाख तितून आतां प्रोजेक्ट जाता सो आमकां असले डेवलपमेंट नाका तुम्ही बिल्डींग बारीक बांदता आमी केन्नाच काय ऑब्जेक्शन दिवंक ना बांदूंक दिल्या पूण जेन्ना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता हेका आमचो फुल्ली अपोज आहा असलो प्रोजेक्ट नाका असले डेवलपमेंट आमकां नाका
सो तुमचो आतां म्हणजे हायवेचेर बसपाचें आडोवपाचें म्हणटा पळय ते खंयसर अशें तुमी म्हणटा हायवे ते स्टेट आमच्या लोदाची गेट आसा मेन रोड थंयसरूच आमी बसतले बिचोले सांखळे हायवे सांखळे थंयसर तुमी त्या रस्त्यार देवतले 10 दीस जोपर्यंत मेरेन. लोदा बंद करिना तोपर्यंत आमी थंयसून बसले हालचे ना. ओके आयज ग्रामसभा आसली तेन्ना हांगा 2 बशी भरून पुलीस आयले. हेजेर एज अ लोकल कितें सांगपाचें दिसता? आमकां पुलीस कित्याक इतलो यूज करता तो आमकां कळना. कित्याक हो पुलीस आमकां एक 2 पुलीस सुद्दां हाडून दवरले. आमची पिसफुली जाता आमची ग्रामसभा. आमची केन्ना ग्रामसभेक मारामारी कांयच जावना. तेंचो बेस्टोच यूज करता पुलीस गव्हर्मेंट. ओके. आनी तुमच्या आतां जी लोकल्स आसा गांवान तेंच्या खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता रस्ता रोको आंदोलना खातीर? आमचो गांवचो लोकांनी सगळ्यांनी म्हणजे सगळे जाण आमी परते मिटींग घेतले तेंचे कडेन बसतले आनी सगळे मिटींग घेवन आमी वाड्या वरसून आमचे 6 वाडे आहा तितूंतल्यान 25 ते 50 लोक एक वाड्या वरसून येतले आनी आमी हायवेक बसतले. कमी आमची 400 ते 500 लोकांची